इकरा तारखेर सान लॉकडाऊन केलं हिंगा आता 11 तारखेर सान तुम केलं रोकडे 4 दिसांनी ती गेट ओपन केली सायबिणी वाटात कोणाक मेवंक ना मेवला ते खबर ना सगळ्याकूच मेवला पूण कित्याक ही गेट तुमी आतां बंद केल्या कोणाकूय कितें हाडूं असो न्ही सद्याक म्हाका आस्थमाच्या म्हाका मेडिसीन हाडटलो जाल्यार म्हाका वचपाक मेवना कित्याक ही गेट घायलेलो भायर सरो मेवना गेटी भायर रावन कोण हाडून दितलो जाल्यार कोण ना ते सायडीक या तुमी गेट घालून दवरल्या सगळ्याकूय तुमी गेट घायला जाल्यार आमी वयतली केशी बाजरा असो न्हय कितें हाडूं जाय घरान कांय ना दुसरें हाडून दितलो म्हण रावों जायना न्हू जाल्यार ती गेट केन्ना ओपन करतले नाजाल्यार आमच्या हातीन घेवपाचें काय कितें करपाचें आमी तुमी सांगून गेलेले 4 दिसान ओपन करता म्हणून ते सायडी तुमी रोकडीच ओपन केली कित्याक ओपन केली तिणी कोणा ना सगळ्याकूच आहा हिवूय गेट हे सायडी कोणा ना 3 फॅमिली घरांतले 3 फॅमिली तितूंतले एकले हांव नेगेटीव जावन येयले आतां म्हाज्या आत्मी घरांतले नेगेटीव आहे कांयच ना पॉझिटीव कोणूच ना जाल्यार ही गेट कित्याक घायल तुमी कोण ना ह्या वाड्यारात कोणूच ना नेगेटीव पॉझिटीव सगळी नेगेटीव आहे ओपन कराय न्हू ही गेट नाजाल्यार आमच्या हातीन ओपन करपाची काय कितले दीस दवरपाची त्याची लॉकडाऊन करून ना जाल्यार आमी सगळे जितले वाडे आहाय तितले आमी आमच्या हातीन घेताय आनी ही गेट आमच्या हातीन ओपन करताय तेच्या आनी फुडें कांय ना कित्याक एकूच दीस दिताय आमी फाल्यांचो वायचो फाल्यां दिसा जर ओपन करना जाल्यार आमी आख्खें ओपन करता आमी दोग जाण घरा आहाय आनी म्हागे कोण ना फामील आनी हांव जाण्ट जालो इतले वर्सां मनीस समजला आनी म्हाका आधार कोण ना ह्या हॉस्पिटलां लेगून व्हरपाचो मनीस ना आनी म्हाका हे पुलीस म्हाका सोडनाय आनी हांव कितें घरा व्हरपाचो आनी सगळें चॅक केलें सगळें हें केलें आनी आजून वचून मोजता नाल्यार म्हागे घरांत मोजता आनी ही गेट कित्याक दवरल्या आमकां आयज पासून मिनिस्टर येयलो सांगून गेलो 2 दिसांनी आपूण सांगता म्हणून अजून कांय ना म्हणून आमकां आनी आमी कितें करपाचें आयज चेअरपर्सनाचो वॉर्ड म्हूण तेजो वॉर्ड ओपन केलो बिकॉज देर वे नो केसीस विदाउट टेस्टींग तो म्हणटा आपल्या वॉर्डान कांयच केसीस नाही आयज म्हाज्या वॉर्डाक 22 डेज जाले गरीब गिरेस सगळे लोक आहा जायती भाशेचे लोक आहा आयज लोकांक राशन म्हणलेलें येवना सॅनिटायज आख्खो वॉर्ड जावना कितें फॉगिंग जावना कोण येयना काल पयर MLA आनी चेअरपर्सन येयलो दे डीड नॉट इवन इन्फॉर्म द वॉर्ड कावन्सिलर कोण हांवूय ह्या लोकां फाटल्यान आयज कितले दीस जाले भोंवता म्हाका ह्या लोकांची काळजी आहा आयज गरीब लोक आहा आयज तांची ईद आनी फाल्यां फिशींग स्टार्ट जाता हे आमचे लोकांचे हाल कित्याक म्हाका लागून म्हाजी दुस्मानकाय म्हाजे लोकांचे काडनाकाय हांव इतलेंच मागतां म्हाजी दुस्मानकाय म्हाकोडेच दवराय पूण ह्या गरीब आनी गिरेस्त लोकां कडेन करनाकाय हो सगळो आमी एक सारको लोक हिंगा भेदभाव ना हांव कांय मागना हो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सांगलें हांवें सर हो कंटेनमेंट झोन ओपन कर हो आपल्याच्या हातीन ना म्हणटा सो हें कोणाच्या हातीन ना म्हाका एज अ जबाब जाव आनी केन्ना म्हाजो वॉर्ड ओपन करतलो तोवूय म्हाका जबाब जाव हांव आयज कितले दीस जाले ओपन कर म्हूण लागलो फाटलें पूण कोणूच म्हाका रिप्लाय दिना आय वॉन्ट माय आन्सर म्हाका ह्या लोकांक हो लोक फेस जाता इतली प्रॉब्लमान म्हाका कडेन जायना सोंसपाक हांवें सांगलें हो कंटेनमेंट झोन काड आनी सील पुणी कर तरी पूण आयकोना काल हिंगा क्रेमेटोरियम आमकां आहा 60 लोक कंटेनमेंट झोनांतल्यान वयता जाल्यार हेजो जबाबदारी कोण कंटेनमेंटान म्हाका वचपाक दिनाय जाल्यार 60 लोकांक कितकोन भितर काडलो हो हुंचो पावर हो हुंचो लो म्हाका कळपाक जाय हेजेर तो लोक म्हणटा लविना वॉट इज गोईंग ऑन आमकां हिंगा कितेंच हाडपा मेवना राशन एक सिलिंडरा गाडी येयना कांय येयना सगळे लोक म्हाका गुन्यांवकारी करता देखून हांव आयज येयलां विचारपाक एज अ जबाबदारी कोण आनी हेजेर कांय भासाभास करना एकूच म्हणटा म्हाजो कंटेनमेंट झोन ओपन कराय